Erga missão dita Anita Coutina, Pompai mai erga missão dita Matthew de Souza Nicuta, erga missita Loy Roch, erga missita Pompai mai Gracie de Souza, tashens Wenceslas Paisacha Atmea Pasoto, Celine Thomas Fernandes Atmea Pasoto, Victoria Raskina Atmea Pasoto, Evelyn ani Paul Pinto Atmea Pasoto, Alice ani Harold Fernandes Atmea Pasoto, Gladys Pinto Atmea Pasoto, Albert ani Jesse Paisacha Atmea Pasoto, Valentia Glenis de Souza Atmea Pasoto, Hilary de Souza Atmea Pasoto, Bridget Fernand Rodriguez Atmea Pasoto, Alice ani Leo de Souza Atmea Pasoto. Tashens ergami citat Flossie Lasrado ani Kutam, ergami citat John Pramila ani Nelcoli Gonçalves, tashens Hubert Suarisacha Irada Pasoto, Rita Raskina cha Tessawan Pasoto, ergami cita Rita de Souza, ergami cita Ujwal Dicunna, Pompai Mike ergami cita Rocky Crasta, ergami cita Joel, Juliet, Adela, Adeline Musket, ergami cita Rita de Souza, ergami cita Sean ani Tina Sequeira, ergami cita Stacia ani Chris Sequeira, Pompai Mike ergami cita Nirmala de Silva ani Kutam, ergami cita Enola Leslie Coelho, tashens Kutman Sirilla Sumes Atmea Pasot mi cita Richard Lasrado. Bawa बहिणीनो 938 आणि या दिसा विशेष करून आम्ही समाजाच्या मुखेल्या खातीर आम्ही मागतल्या आम्ही मुखेली आम्ही समाजांचे येता देखून आज मागताना आमकां सुमी वाड दाखोवदी सतांनी ती जियोंक तोच प्रेरण दिवनी म्हणून आम्ही ह्या नव्याना वेळी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोरी धैर्यान जिवी जियोंक प्रेरण मोगाशनो आज 908 दीस मोरी धैर्यान जिवी जियोंक प्रेरण म्हणलो संदेश आमकां दिता. जेजू जियेता आनी वाडटा एका समाजेन जाणवायेन आनी बापाच्या आदारान वाडोवन तो येता आनी ताच्या भोंवती आसलेल्या समाजेक तो बरें करीत वता. जेजू सशीन आयिल्ल्या सुमेसांक जेजून दयाळाय दाखोवन तांचें जिवीत बेसावांनी भरलें. तशेंच आमी सर्वांचो मोग कन जसो आमचो बाप दयाळ तशें आमी दयाळ जावंक जाय असची कृपा आमी मागया. आज आमी आमच्या समाजाच्या मुखेल्यांनी आपले परजे खातीर देशा खातीर आनी संवसाराच्या समाधाना खातीर वावरूंक मागया. तांणी सतान नितीन आनी निस्वार्थी मनोभावान लोकांक आदार जावन वावरूंचें बरें मोन दी. सांगातास लोकांनी तांचो भरपूर सहकार दिवंक ह्या पवित्र बलिदाना वेळी प्रत्येक तरान मागया. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आनी भुरग्यांनो, पोंपय मायेच्या मोगान आमी हांगासर आयल्या तिची ससाय आमी मागता. मोरी आमकां धैर्यान जिवीत जियोंक प्रेरण दिता. मोरी एक इतलें धैर्य मेळोवंक कारण कोण? तिचो पूत जेजू. आमच्या जिवितांत ती आमकां धैर्य मेळटा जेजू तावन. तर त्याच जेजू लागीं आमी या धैर्यान जियोंक ताचो आदार ताची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आनी आमचें उणेपण आमी आतां वळखून घेवया. देवा लागचें एकामेका लागचें बोगसाणें मागून सांगात आमी म्हणुया. हांव पातकी सर परवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून ससनाच्या जिविताक आमकां पावों.
प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या एकल्याच पुताच्या आमच्या सदवंदराच्या येण्याक व्हडा जागृतकाय नत्रे घेवन रावोंक आमकां तुज्या भुरग्यांक करपा दी. ताणें शिकयलां तशें पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन आमी जागृत आसूंक आनी धांवान धांवी ताका मेळोवंक वचूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुझे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर तुजो सोडवणदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पोर तुजो देव. तुज्या फायद्याचें तें हांव शिकयतां. तुवें चलूंक जाय ते वाटेन तुका चलयता. म्हज्या उपादेशाक तुवें चीत दिल्ली जाल्यार तुजें सूख एक न्हंये भशेन जावंक पावतें आनी तुजें नितीपणान दर्याच्या लारां भशेन. तुजी संतत रेवे भशेन जाती आनी तुका जल्माली भुरगीं रेवेच्या काना भशेन. तांचें नांव म्हज्या दोळ्या मुखार केदींच नापयत जातेना वा पुसून वेतेना. देवाचे उतारे. श्लोक. तुजो पाटलाव करतेल्याक जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो कोण कोट्याची भूत घेवन चला नासता, नश्टाचे वाटे रावा नासता, अधर्म्या संगी बसा नासता, सर्वेस्पोराच्या धर्मशास्त्रांत उठलेलो दीस राते नियालता तो खोरोस बागी. श्लोक. हो वालच्या वालाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. ओसलो रूख निश्चित कालार फॉल दिता. हाची पानां केदींच बावानान आनी हाती घेतलें सकडी सुफल जाता. श्लोक. पूण कोट्यांची संगत अशी न्ही, ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली फॉल म्हणयेत. नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पोर जतन घेता, पूण कोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. श्लोक. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजू लोकां जम्या लागीं उलोवन अशें म्हणा लागलो, तर ही संतत कोणाक म्हण हांव सरी करूं? रस्त्या देगेर बसोन आपल्या सांगात्यांक बोबमान सांगतल्या भुरग्यांक सरी ती. तुमकां कुशाल करूंक आमी वाजले तरी तुमी नासोंक नात.
तुमकां दुखेस्त करूंक आमी गायलें तरी तुमी रडोंक नात. जो हांव काण पिवन नासतना आयलो आनी लोक ताका देंवसार लागला म्हणालो. मनशा पुत आयला खाता आनी पियेता आनी लोक पळया एक पोटारी आनी पिवंडो सुंकागाराचो आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणटा. जाल्यारी दैवीक जणवाई सूख नातलेली म्हणून तिच्याच करण्यांनी रुजू जाता. देवाचें उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तें मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आयचो विशय जावन आसा मरी आमकां धैर्यान जिवीत जियोंक प्रेरण. ह्या पासत 3 गणितां तुमच्या मुखार दवरूंक अशें येता. ल्हानशीं गणितां. आदल्या म्हयन्याच्या म्हणजे नोव्हेंबर म्हयन्याच्या 28 तारीखेर हासानच्या बेलूर म्हणले कडेन थोड्या कोमवादींनी येवन कातोलीक न्हय आसलेल्या एका पंगडाच्या प्रेयर हॉलाक धाड गेली आनी थंयसर मागणें करतल्या लोकांक तांणी धांवडायले. हांगासर लोकांक कन्वर्ट तर करतात म्हणलो अपवाद तांचेर घालो आनी जी कोण थंयसर मागून आलीं तांणी तक्षणच तें हॉल सोडून वचा जाय म्हणून तांचेर दबाव घालो. आनी तवळ एक काडिल्ली व्हिडिओ व्हायरल जाली आनी ते व्हिडिओंत पळयल्यार थोड्यो स्त्रियो सांगता मेळोन तांकां धांवडोंक आयलेल्या त्या व्यक्तींक विसार नाशिल्ले. कित्या खातीर खंयच्या अधिकारान तुमी आमकां हांगा लडून घालतात? आमी आमच्या स्वंत कुशेतावन हांगासर आयल्या. कोणीय आमकां बलात्कार करूना, वत्ताय करूना. आनी अशें लगभग थंयसर 10 स्त्रियो त्या व्हिडिओच्या फ्रेमांत दिसतात आनी धैर्यान म्हणलें बरी, कोणाकच कितेंच खावचें नासतना धैर्यान म्हणलें बरी तांकां सवालां घालतात आनी आपलो भावार्थ कितें क्रिस्ताक आमी पातयेता म्हणलें उसारतात. दुसरें गणीत थोड्या वर्सां आदीं घडिल्लें. मार्चाची 15 तारीख 2015 पाकिस्तानाच्या लाहोरांत जाल्लें गणीत. आयताराचो दीस तो मिसाचें बलिदान थंयसर आशिल्लें आनी मिसाक लोक इगर्जेक प्रवेश जातलो. आनी पाकिस्तानांत परिस्थिती कितें म्हळ्यार थंयसर तितल्या स्वतंत्रायेन तांकां भावार्थ प्रसारूंक जायना आनी थोडे फावटी एणे तेणे लोक येवन तांकां डिस्टर्ब करता. त्या देखून थोडे तरणाटे वॉलंटियर जावन भायर रावन आसतात आनी जर तर कोणी एकलो तांकां वळख नासलेलो आयलो जाल्यार ताका सवालां विचारतात. आनी त्या दीस हो एक तरणाटो इगेरीच्या बगलाचिल्ल्या मुखार रावन अशें लोकांक पळयता आसतना एकलो येवंसो ताका दिसता आनी ताका पळयता आसतना हाका कितें विचित्र भोगता. हो मनीस सारको ना, कित्या खातीर तूं हांगासर आयलाय म्हूण ताका सवाल करता. तो जाप दिना आनी वत्तायन म्हणले बरी इगर्जे भितर वचोंक पळयता. तक्षणच हाका कितेंगी दुबाव जाता. ताका तो आडयता आनी आडयतना तो आपली जॅकेट उक्ती करता आनी थंयसर आशिल्ले ते बॉम्ब दाखयता. त्या तरणाट्यान भियान थंय तावन दवरचें आशिल्लें. तक्षणच ताका खंय तावन पवित्रत्म्याचो उस वाडकोण ना धैर्य मेळ्ळें. त्या मनशाक ताणें पटलून धरलें. त्या मनशाक पटलून धरन लोटून म्हणलें बरी ताणें ताका पाटी व्हरता आसतना त्या व्यक्तीक त्या भयोत्पादकाक कळ्ळें आनी म्हज्यान कितेंच करूंक जायना आनी तक्षणच ताणें बॉम्ब फुटयलो आनी तो तरणाटो अंतरलो. हें म्हाका सांगिल्लें म्हज्याच एका सांगाती याजकान. हांव रोमान शिकता आसतना म्हज्या सांगाता एकलो लाहोरचो याजक शिकतालो. आतां याजक तवळ सेमिनरिस्ट आनी ताणें म्हळें हो म्हज्या वळखीचो तरणाटो आनी ताणें आर्मीक भरती जायचें म्हणून ताच्या घरच्यांची मस्त आशा आशिल्ली पूण आज तो मार्तीर मेलो. 2015 जाल्लें.
तेंच आमी जाणा आसाव 2008 आमच्या थोड्या इगर्जींचेर हल्लो जाता आसतना आमी कितलेशा लोकांनी सांगता येवन आमचें नासमाधान दाखयलें. आमचेर हल्लो जाल्यारय आमी धैर्यान फूड केलें. थोडे आमचे तरणाटे जैला गेल्ले तवळ थंयसर हालेलुया म्हणटाले, संतोशान आसले. तर मोगाचे न्हू, मोरी कशें धैर्यान जियेली तशें आमी धैर्यान जियेसय म्हणून आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. पवित्र आत्मो जावन आसा आमचें तें धैर्य. तर आमी भिवंकोरी न्ही, आमी भियेजय म्हणून ना, कित्याक आमचे संगी आसा तो क्रिस्त. मोरयेक धैर्य दिल्लो जेजू आमकांय धैर्य दिता. तरी आमकां थोड्यांक इल्लेशें म्हणी भें आसा, विविध संगतींचें भें आसा, आनी थोडें भें वाजबी थोडे फावटी विशेश्ट. ह्या दिसांनी आमी जाणा आसा सादारण आतां ओमिक्रॉन म्हणसर आमी पावल्या ग्रीक आल्फाबेटांत, आनी मुखार निमाणे मुखार गेल्यार पावचें निमाणें लेटर ग्रीक आल्फाबेटान ओमेगा. जेजून तूं सांगिल्लें हांवूंच आल्फा हांवूंच ओमेगा. आनी आदवेंता काळार आमी आयकता संवसार एक दीस आखेर जाता म्हणून, आनी त्याच प्रमाणे हें वायरसाचें भें आमकां आसा, पिडेचें भें आमकां आसा. थोड्यांक परिक्षेचें भें, प्रत्येक जावन भुरग्यांक म्हज्या फाटल्यान बशिल्ल्यांक थोड्यांक मणखंडीत जावन परिक्षेचें भें आसा. थोडे दिसा आदीं हांव एका 10वेच्या भुरग्याक मेळ्ळो आनी अशें उलयता आसतना विचारलें, तुका कितें बगता, आनीक फावटी लॉकडावन जावन परिक्षा नासतना पास जाल्यार बरें गी, वा परिक्षा आसून पास जायचंय म्हणून. ताका त्या भुरग्यान म्हाका दिली जाप, आदल्या वर्सा बरीच परिक्षा नासतना पास जाल्यार व्हडणी. भें आमकां सदांच आसता. थोड्या घरांनी भुरग्यांक वडिलांचें भें आनी थोड्या घरांनी वडिलांक भुरग्यांचें भें. अशें आमच्या जिवितांत विविध रितीचें भें आमकां आसता. मोरयेचें धैर्य आमी पळोवया. मोरी धैर्यान आपलें जिवीत जियेली. तिणें ताळो उबारूंक ना, हेरां संगी झगडें केल्लें आमी पळयना, विशेश अजापां करूंक ना, तरी तिणें आपल्या जिविता मुखांत आपलें धैर्य दाखयलें. पयलें जावन आसा तिचें धैर्य, एक अवकार स्त्री जावन गर्भेस जावंक ती तयार जाल्ली. खंडीत जावन जेन्ना गब्रियल बडवो तिका सांगता तूं गर्भेस जातली, ती तक्षण म्हणटा हांव एक अवकार. आनी तिका उडास येता द्वितीनेम पुस्तक असो, कित्याक जेन्ना एक अवकार गर्भेस जाता तिका फातरावन जिवेशी मारतात. पयलें धैर्याचें मेट मोरयेन घेतिल्लें, आनी त्याच घडये जेजू तिच्या गर्भांत प्रवेश जाता आनी तिका धैर्यान भरता. हें सगळें फूड करूंक मोरयेकी धैर्य मेळटा. आनी उपरांत विविध गणितां आमी जाणा आसा. जावंक पुरो हेरोद्राय भुरग्यांक लगाड काडटा आसतना मोरयेकी खंडीत जावन भें दिसलां आसतलें, आपणाच्या भुरग्याकी तो लगाड काडीत कोण ना म्हणून, तरी देवाचेर ती पातयेली. उपरांत सिम्या प्रवादीन तेंपलान सांगता आसतना तिका चड समजुना जाल्यार एका रितीचें भें तिच्या काळजांत आसलें कोण ना. आनी जेजू परगट जिणे जियेता आसतना ताका देंवसार लागला. बेलजेबूल ताच्या पदवेन तो हिंसर कामां करता म्हणटा आसतना आनी तिच्या घरच्यांक थोड्यांक सांगाता घेवन जेजूक घरा पाटी आपण हाडूंक या म्हणून ती गेल्ली आमी पळयता. आनी निमाणें कुर्सां म्हळी धैर्यान ती रावता आनी आपल्या एकल्याच पुताक ती कुर्सारून काडचें पळयता. भगवंत आल्फोन्सस मारिया दी लिगरी म्हणटा, कशें देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमकां समर्पण दिलो गी, त्याच प्रमाणे मोरये लागीं हेर कितेंच नातलें, धैर्यान तिणें आपल्या एकल्याच पुताक आमकां समर्पण दिलो. खंडीत जावन मोरयेचो सॅक्रिफीस देवाच्या सॅक्रिफिसाक आमी ताळ घालूंक ना जाल्यारय मोरयेचें बरें मोन धैर्यान कुर्सा म्हळी रावून तिणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी भेटोवन दिल्लें आमी पळयता. तर मोगाच्या न्हू, धैर्यान आमी जिवीत जियेचें म्हण देव आशेता. कित्याक पवित्र पुस्तकांत आमी जायते फावटी आयकूनच्या शब्दांत एक शब्द जावन आसा, देवान तवळ तवळ आपल्या परजेक सांगचें भिये नाकात. फियर नॉट म्हणलो शब्द लगभग 360 फावटी पवित्र पुस्तकांत येता. म्हळ्यार दिसाक एक फावटी म्हणी आमकां देव म्हणटा भिये नाका. तर आमी धैर्यान कितें करी येता?
ह्या कोरोना संदर्भी हेरांच्या गरजेक आमी फावी येता. विविध व्यक्तींनी केल्ले आमी पळयलां आनी आमी आयकलां, जावं पुरो आमी थोड्यांनी केलां. जायते जाणांनी आस्पत्रेन वावर केला, समाज सेवा केल्या, विविध रितींनी कोरोना वेळार भियेन आसतना धैर्यान आपणाक पिडा आयल्यारी वण्णी अशें तांणी सेवा दिल्या. दुसऱ्या सुवातेर भावार्थ परगटूंक धैर्य. आमी जाणा आसांव आमच्या राज्यांत एंटी कन्वर्शन बिल येवच्यार आसा आनी अशें एक भियाचें वातावरण आमचे मदें आसा म्हणून प्रत्येक जावन थोड्या दिसा आदीं बेंगलोरच्या आर्च बिस्पान NDTVच्या आपल्या इंटरव्यून सांगलें, एका भियाचें वातावरण हांगासर आसा जाल्यार आमचो भावार्थ परगटूंक आमी फाटीं सरचे ना. अशें म्हळ्यार कोणायचेर आमी बलात्कार करता म्हणून न्ही, बगर आमी जें कितें पाती येता जेजू क्रिस्ताक आमी लागीं आसांव वा जेजू क्रिस्ताक वी बिलोंग टू जीजस हें सत धैर्यान आमी परगट करतले. तिसरे सुवातेर बऱ्या कामाक आमची कुमोक सदांच आसूंक जाय. त्या खातीर आमी भियोंकची गरज ना. थोड्या दिसां आदीं अशें आमी याजक उलयता आसतना एका याजकान विचारलें सवाल, जर तर फाल्यांत हांव न्हू एक अन्य जातीचो व्यक्ती आमचे लागीं कुमोक मागोंक येत जाल्यार हांव ताका कुमोक करीन जाल्यार हांव ताका कन्वर्ट तर करता वा ताका मतांतर करता म्हणून जर तर म्हाका सवाल विचारलें जाल्यार हांवें ताका कुमोक करनासतना रावचें बरें न्ही वे. तवळान एकल्यान दिली जाब, कितेंय जावं दी बरें करचें आमी रावोंक जायना, कित्याक तेंच मिसांव सोमयान आमकां दिलां. तर मोगाचें न्हू पंपय सायबिणीक आमी मान करता. पंपय सायबिणीचें पिंतूर आमी पळयल्यार आमकां खंडीत जावन दिसून येतात. थंयसर दोग व्यक्ती, एका कुशीन सियोनाची सान कात्रीन आनी एका कुशीन सान डॉमिनीक, दोगांयकी एका कुशीन मोरी आनी एका कुशीन जेजू तांकां कोंत दितात आनी तेर्साचें बोळ, तेर्साचें मोल तांकां शिकयतात. ह्या मिसाच्या सुरवेर आमी तेर्स म्हणलो आनी उजवाडाचें मिस्तेर संवसाराक परगट आसतना पापा जुआंव पौल दुसऱ्यान रोमाक ती पंपय शहरांत आशिल्ली मरयेची तें पिंतूर रोमाक हाडयलें आनी पंपय सायबिणीच्या पिंतुरा मुखार संवसाराक नवे ताणें मिस्तेर फावो केलें. तर ही पंपय सायबीण आमकां धैर्य दिता. विविध जाग्यांनी ती दिश्टी पडल्या आनी आमकां म्हणटा भियेनाकात. जेजू म्हणटा भियेनाकात. संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे सोबें आसतलो. वसा आनी सुवार्ता परगट करा. सर आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ त्रियेक मोगाच्यानो सर्गींचो बाप आमची मागणी आयकता. आमची मागणी सर्गींच्या बापाक आमी भेटोवया. प्रत्येक जावन आज आमी सामाजीक मुखेल्यांक खातीर मागता आसतना विविध गरजो आमच्या काळजांनी आसात. तर आमच्यो गरजो सर्गींच्या बापा लागीं आतां आमी उबारया. आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांच्या ताब्यान दिल्ल्या देवपर्जेची दयाळाय, मोवाळाय आनी सोंसणीकाय दाखोवन सर्गींच्या राजाची वाट आपणूंक प्रेरीत कर म्हण मागता. जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सर जाती कातीच्या लोकां मदें शांती समाधान हाडून वावरचें बरें मन तांकां लाभो म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची कुटुंबां तुज्या मोगाची आनी समाधानाची बिडारां जावं. कुटुंबाच्या सर सांद्यांनी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन कुटुंबाच्या सर्वतोमुखी गरजा खातीर समर्पीत वावर करीसें कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध कश्टांक समस्यांक अनवरांक बली जाल्ल्या लोकांक बुजवण लाबोवन दी. प्राकृतीक संपन्मुलाचे नीती प्रकार उपयोग जावन दी आनी समेस्तांक शांती समाधान लाबोवन दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्तीच्या मेजा बोवारी जमलेल्या आमी सर्वांनी एकामेकाचो मोग करून हेरांच्यो गरजो समजून एकपटाचें फिरगज कुटाम बांदून हाडूंक कृपा दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर मावून रावन आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. आमच्या जिवितांत विविध समस्या आसात, ते सर्व
पंपई माया मारिफात जेजूच्या पांयांतळ आमी दवरया. आनी सर्गीचो बाप हे समस्ये आमी फुडें करूंक आमकां धैर्यान बरोवन दी म्हण मागया. सर्गींच्या बो मोगाळा बापा, सर्गी तूं सिंहासनार बसून आसाय आनी ह्या घडये आमचेर तूं नदर घालताय म्हण आमी दडपात येता. आमची दिस्त सारका उबारून आमची सर मागणी तुका भेटयता. आमचेर तुजी कणवळी दिश्ट घाल आनी आमची मागणी तूं मानून घे. ही सर मागणी तुका आमी भेटयता तुज्या एकल्याच पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या भावां भयणींनो आनी भुरग्यांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर परवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखानी महिमे आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पो मानून घेवं. दयाळ बापा, कालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता. ती आमच्या पुण्यांक कांयच फावनी जाल्यार ह्या भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुळतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुरविल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धैर्य धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगोंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so good pargatuya बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो वंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पाऊल आमच्या गोबळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पजरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुवार मरे देवाचे माये संगाती भाग्यवन जुजे तुजो पती भाग्यवन दमदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोव दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्पद्वेतार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सदवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें आमकां शिकयलां तें मागणें धैर्य घेवन सांगात आमी म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नां अनवारांतली प्रत्येक जावन ह्या मारेकार पिडेंतली आमकां तो निवार दयकन ह्या जिवितान समाधान आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरो अशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्यार वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ
तुझी येतना राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी समेस्तां सुभागी. सोम्या तुम्ही जे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरणच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोषणाक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी दादोस जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जाणवायेक मोल करूंक आनी सर्गींच्या देण्यांक लबदूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सत्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वसोन याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नव्याणसो 8वो दीस आनीच्या दिसा हे मिसाचें पवित्र बलिदान भिटोवच्याक मरियमा विशांदा पुबायसो निहाळ दिवच्याक आमचे संगत आसा मनादीक बाप रॉकविन पिंटो. आमच्या मंगळूर DSCच्या सान झुजे सेमिनरींत प्रोफेसर जावन ते तांची सेवा दिवन आसात. आमच्या पवित्र सभेच्या मुखल्या याजकांक तरबेती करची, तरबेत दिवची, रुपीत करचेक भोव जबाबदारीचे आपुलबायेचो वावर ते करून आसात. आज हांगासर येवन हे मीस भेटयल्याक मरियमायेचो विशां आपुलबायेचो नियाळ आमकां दिल्याक तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवान तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या याजकांक तरबेती करच्या ह्या वावरांत तांकां आमी सर्व बरें मागया. आज हे मीस आनी हे नोवेन डिवायन व टीव्हीचेर लायव्ह टेलिकास्ट करच्याक आमकां स्पॉन्सर जावन आसात थॉमस फर्नांडीस. देवादीन थॉमस फर्नांडीस ताच्या उगलासान ताचे कुटुंबाची हाच्यो सगळ्यो कस्ती पळयत सात जण याजक आमचे संगत आसले आनी तुमी सर्वांनी कुमसार वस्तू सक्रामेंत घेवन पोंपई सबिनीच्या फेस्ताक आनी सांगत आसपाल्या आमच्या ह्या पिरगजीच्या फेस्ताक तुमी भोव आपुरब्याचे तुमी तयारी केल्या. कुमसार असो सक्रामेंत दिवंक आयल्या सर्व याजकांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे मीस जाल्या उपरांत ब्लॉकांची ड्युटी आनी सांगतास वॉलंटियर्स तांकां बॅच दिवची भायर ग्रावंडार स्टेज लागीं जातली. त्या खातीर इगर्जेर हांगासर कांय मिटिंगां तें कांय आसचें ना. आमी सर्वांनी जो कोण स्वयंसेवक वा वॉलंटियर्स आसात तांणी सर्वांनी तें स्टेज लागीं वेचें आनी थंयसर हीं बॅजां दितात आनी ब्लॉकाची ड्युटी खंय तुमकां सांगतात. फाल्यां सोनवार 9व्या दिसाचें नोवेन आमी करता आनी फाल्यां आमचें फेस्त कोसेसांव सैबिणीचें फेस्त आनी ह्या खातीर फाल्यांचो संभ्रम आमी भायर उक्त्या मैदानाचेर संभ्रमता. 4:30 वरांचेर तेर्स आनी 5 वरांचेर कोसेसांव सैबिणीच्या मानाक संभ्रमीक हें मीस. ह्या मिसांत तुमी सर्वांनी व्हड संख्यान भागीदार जावच्याक हांव आपोवणी दितां. तुमी वेळार तुमचीं वाहनां हाडचीं. तिसऱ्या इंग्लीश माध्यम इस्कॉलाच्या स्टेज लागीं त्या कुशीन पार्किंगाक जागो आसा इल्लो. त्या खातीर त्या कुशीन पार्किंग तुमी तुमची वाहनां करची. जागो भरती जाल्या उपरांत मागीर खंयसर जागो आसा त्या खातीर तुमकां ह्या कुशीन पार्किंगाक येवंक जावचें ना. हांगासर आनी कन्नाळा माध्यम इस्कॉलाच्या ग्रावंड थंयसर पार्किंगाक जागो आसतलो. परवा फेस्ता दिसा आयताराच्या दिसा आमकां सगळ्यांक पार्किंग लेडी इस्कॉलाच्या त्या मैदानाचेर. त्या खातीर हांगासर पिरगसकारांक वा भायर तावनीच्या भक्तिकांक पार्किंग करूंक आसचें ना. तरी पूण 2 व्हिलर्स आनी बेगीन आयल्यार ह्या कुशीन पार्किंगाक इल्लोसो अवकाश आसा. त्या खातीर 4:30 वरां पयलें 2 व्हिलर्स जर तर येतीत तांणी ह्या कुशीन पार्किंग करयेत आनी सगळे
भक्तीक कार्य जाल्या उपरांत मात्र बाहेर वचूंक अवकाश आसा हें आमी समजून कळून घेवचें. परत तुमकां ह्या दिसाचे शुभाशय पाठयता आनी फाल्यांच्या दिसाचें सर्व बरें जावं दी म्हूण हांव मागतां आनी आमचें पेस्ताचें कार्य मरियमायेच्या आदारान सकयल बरें जावं दी म्हूण आमी मागया. आतां आयच्या मुळदोमाक मानाच्यो वाती दिवचो वेळ. आयचो प्रधान हेजाक मनादीक बाप रॉकविन पिंटो आनी ह्यो मानाच्यो वाती मुळदोम दिल्ल्यान दिवच्याक हांव विनंती करतां. Fiona Monica D'Souza, Costa Sebine Sovado, Mary Lobo San Jose Vado, Rahul Shail Govias, Francis Saver Vado, Robin Fernandes Bendur, Claudia Mascarenas and Nicola Mother Teresa Vado, Frederick and Gracie Fernandes San Jose Vado, Joel D'Souza, Sant Anton Vado, Matthew D'Souza Nicotom Bendur, Carol Saldana Bangalore, Robin Tellis, आणि कुटुंब कार्मेल वाडो, वॉल्टर अनिता लोबो आणि कुटुंब कार्मेल वाडो, जेनिफर क्रिस्टोफर क्रिस्टिन वियन्ना, अनुप सिक्वेरा सांजुजे वाडो, अनुषा आणि गॉडविन पिंटो दुबई, जेवियन सांतमाय दुबई, जॉल डिसोजा दुबई, क्रिस्टोन आणि जॉन रेगो हुबळी, Fiona Sequeira, San Jose Vado, Vincent D'Souza and Kutom Baluk Jesu Vado, Carol Fernandes, Carmel Vado, Clary Fernandes, Bondale, Clarice Fernandes, Bangalore, Jack Fernandes, Carmel Vado, Cyril Fernandes, Povit Kalza Vado, Nirmala De Silva Bondale, Joshua Desani Kutom Bagian Kutma Vado, Maria Angeli Baptist, San Jose Vado, Chris Angel Baptist San Jose Vado, Babita Menezes, Pompey, John Pramila, Nicole Gonsalves Putu, Wilson Flavio D'Souza Baluk Jesu Vado, Jordan Dicuna San Jose Vado, Alistair Dicuna San Jose Vado, Joshua Dicuna San Jose Vado, Ujwal Dicuna San Jose Vado, Shannon Velankani Vado, Yamuna Mangalore, Adilal Mesquite Povit Kalza Vado, Adeline Mesquite Povit Kalza Vado, Renel Pinto Bangalore, Venetia Saldana Povit Kalza Vado, Austin and Veneta Fernandes Povit Kalza Vado, Anson and Vinol Fernandes Povit Kalza Vado, Sabin D'Souza Povit Kalza Vado, Shaina D'Souza Povit Kalza Vado, Vinora D'Souza Povit Kalza Vado, Santosh D'Souza Povit Kalza Vado, Evelyn Lovis Bagion Kutma Vado, Prem Lovis Bagion Kutma Vado, Connie Lovis Bagion Kutma Vado, Roylan Chris Lovis Bagion Kutma Vado, Benedicta Lobo Mother Teresa Vado, Shanwin Martin Lobo Mother Teresa Vado, Sherwin Lobo Mother Teresa Vado, Ignatius Menezes Mother Teresa Vado, Norbert D'Souza and Kutom Nityadar, Juliana D'Souza and Kutom Nityadar, Sunita Tellis and Kutom Nityadar, Vinod Dobo Mother Teresa, Vivian Pereira Mother Teresa, Violin Pereira Mother Teresa, Pravin Pereira Mother Teresa Vado, Veena Lobo Mother Teresa, Davidin Herald and Nilesh Miskis Chavuglasak Mother Teresa Vado, Davidin Gertrude and Lucy Miskit Chavuglasak, Piad, Davidin Piad and Isidore Krast Chavuglasak, Adriel Savio Miranda Bisay, Sylvia Miranda Bisay, Cleon Clarita Vaz Kodekal, Sunil Seravo Kodekal, Charlotte Rodriguez Kodekal, Valestin Lovis Bagian Kutma Vado, Pramila Lovis Bagian Kutma Vado, Viola Lovis Bagian Kutma Vado. आयच्या दिसा मुर्दोम दिल्यांची नांवां सुकून गेल्यानंतर तांणी मुखार येवन वाद वची.
पळय रोजा सायबिनीक नोवेन उपकार मागचे मागणे आमी म्हणया ये पाप कथावेन जल्माले हांव कुवारी आनी पवित्र रोजारीचे राणये भावार्थस्कत जावन कोटेपण जैते वन जावच्या ह्या दिसांनी आदी म्हाका आन भावार्थी आसलेल्या पोंपयच्या पुर्विल्ल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाट बांदूंक तुवें कुशी वेल्याय बोंब्यांक आनी देवसारा नमास्कार करून आयिल्ल्या जाग्यार हांव तूं आज देव कृपेची आवय बरी सर्गेच्या काकुतीची भांडारा संवसाराच्या चाराय कुशींनी उदार मनान वांडटाय तुवें देवडल्या काकुळतीन राजवट चलोवन त्या पाठांत हांव मुजेरी ये हांव कुवारी मरये तुजे काकुलचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराच्या येद्या व्हड्या गरजेन आसाक म्हजी काकुळट कर कितलेशा जाणांक तूं काकुलची माय जावन आसाय म्हणून तुवें दाखयले बरी म्हाका हे दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीन आनी पवित्र रोजारेची राणी म्हणून पासारता आनी उलो मारता नमा राणये काकुलचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आनी बरवोशा आमी उलो मारता आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणात आसा आस्कार हुस्कार सोन आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शिकाये ते तुजे काकुलचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत सदैव फोळ जेजू आमकां दाखय हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलबी हांव कुवारी मरये भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनाती कर अर्गां ते गाजाना बरी भलायकी फावो केल्याक अर्गां दितात कुटुंबांत समाधान रास जाल्ल्याक अर्गां दिता एकलो व्यक्ती एकलो दिसपडतो ग्रास फावो जाल्याक अर्गां दिता एकलो मेडिकल रिपोर्ट बरो आयिल्ल्याक अर्गां दिता तशेंच 5 जाण मेळिल्ल्या सर उपकारां पासत अर्गां दितात आमची अर्गां आमी दिव्या मायेन आमकां सांबाळला हो दीस फावो केला आमचेर आशिर्वादां वतल्यान आमचेर काकुलची जी दिश्ट सिंहासनार्थां तिणें घाल्ली आसा ह्या पासत तिका आमी दिनवास अर्गां दिव्या उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सोम्या अर्गां दिव्या दन्या पासोताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बाबुड्या उपकारी काळजान दिनवाशी मोनान सोम्या अर्गां दिव्या दन्या पासोताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार तासो बाबुड्या अर्गां दिवचे मागणे आमी म्हणया पोंपयच्या फालक्यान रोजाराची राणी म्हणून उलो करतना खुशी पावचे हे जेजूच्या पाप करनातले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोव चड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उपकारवंतांनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटी येता म्हजो व्हरतो मोग करची आवय तूं जावन आसाय म्हणून म्हाका दाखयले हांव तुजे थंय येता म्हज्या कंतीन तुवें म्हाका सोन घालूंक नाय म्हज्या कश्टांत तुवें म्हाका बुजयलाय म्हज्या आकांतांत तुवें म्हाका समाधान मेळाशें केल्याय कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवोड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पोंपयच्या तुज्या सिंहासनांत हांव काकुची एका दिसतीन म्हाका संतोश भरीत केल्याय भावार्थान तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावलेली आसाय तुजे बरेपण आनी कस्तेतल्याची तूं कितली बिरमोत पावताय म्हणून सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सरसना तुजे सशीन धांवून येती हांवें सुमेस्त मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सरकार आसान आशिर्वाद आसलेली जावन अशें पोंपय माये तुका अर्गां जावं आमेन त्या सावा पिडा गूण जावं दी म्हणून 14 जाणां मागतात 12 जाणां बरी भलायकी फावो जावं दी म्हणून 6 जाणां बऱ्या कामां पासत मागतात 14 जाणां बरी सैरीक लाबोवं दी म्हणून आशेतात भुरग्याचे देणे लाबोवं दी म्हणून 13 जाणां मागतात बरो फुडार फावो जावं दी म्हणून 2 जाणां आशेतात जाग्याचे रगले बऱ्या अंतरान तिरसोंक वाट लाबोवं दी म्हणून 13 जाणां मागतात कुटुंबांत समाधान रास जावं दी म्हणून 13 जाणां मागतात बरी जिणी जियोंक 13 जाणां आशेतात 2 जाणां परगांवांत विजा लाबोवं दी म्हणून मागतात 2 जाणां परिक्षेंत पास जावं दी म्हणून मागतात मादक द्रव्यां सिगरेट आनी आमाल पियोनांतल्यान सुटका लाबोवं दी म्हणून 13 जाणां मागतात वायटांतल्या विघ्नांतल्या अनवारांतल्या राखून व्हरच्याक मोरये लागीं 14 जाणां मागतात कामांत यशस्वी लाबोवं दी कृपा मेळोवंक एकलो मागता होईन बऱ्या तरान जावच्याक परगांवांतावन बऱ्या रितीन फाटी येवंक 14 जाणां मागतात रीण फारीक करूंक तांक आदार वाट लाबोवं दी म्हणून 2 जाणां आशेतात दिल्ले पयशे फाटी मेळोवन दी म्हणून एकलो मागता व्यापार वृद्धी जावं दी कांय बरें जावं दी म्हणून एकलो मागता कोरोना पिडा पयस वचून दी म्हणून एकलो मागता
बरें घर फावो जावं दी म्हणून एकलो मागता. एकल्याक बोक्सोंक कुरपा लाबोवं दी म्हणून आशेता. तशेंच एकलो व्यक्ती सुटावे कुमसार जावच्याक आशेता. ह्या जागाक बरी भलायकी लांबोवन दी म्हणून मागतात. फेस्ताचे कार्यान बरें जावं दी म्हणून आशेतात आनी मागतात. तशेंच दोगां जाणां प्रत्येक त्या सवां पासत ह्या इराद्या पासत मागतात. आमची मागणी आमी समर्पिया. समाजाच्या मुखेल्यां खातीर मागया. आमच्या कुटुंबांनी आमी हर एकले मुखेली वाड्यांत फिरगजेन कामां जाग्यार विविध अंतर बँकांनी कामांनी दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांनी आमी हर एकले मुखेली. आमचें काम बऱ्यान जावच्याक, मोरये मायेचें फेस्त बऱ्यान जावच्याक, कुरपा आमकां मेळच्याक, आशिर्वाद लाभच्याक, क्रिस्मसाचें फेस्ती नातालांचें सांजी आमकां बऱ्यान जावच्याक, प्रते रितीन हे ओमिक्रॉन व्हायरस पयस वचच्याक, काजारी जोडी जायतीं जाणां एकवडटात तांचें लग्न जिवीत बरें जावच्याक, सफळ जावच्याक मोरये लागीं मागया. भुरग्यांचें शिकप, तांचें इस्कॉल, युवजनाचें काम, तांचो फुडार, जायत्यांचें रीण, जायते रितीच्यो अडखळी, गांवांतल्यान परगांवां वचोंक, परगांवांतल्यान गांवां येवंक, जायत्यो दोशी आनी सटचें मोल सगळे एका रितीन घुसपड सुम्या माये तुमचो आमकां आदार, तुमचो आमचो परवोसो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. उडास कर ये भोव दयाळी अंकवारी मरये. तुज्या आसराक दावुरलो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदुल्लो, कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना फाटीं गेलो म्हणून केदींच कोणेंय आयकोंक ना. हे पातयेन धैर काण घेवन तुजे सशीन धांवून येता. हे अंकवारीचे अंकवारी म्हजे माये तुजे सशीन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मुनीस जाल्ल्या देवपुताची आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुज्या काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. हे मोरये तुजे लागीं पातयेन मागले वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागोवन दिलाय म्हणलें आयकतना तुजो आदार सुदोवंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसली कुरपा जोडोवंक कुशी वर्तेल्यांनी तुज्या कोंता मारिफा जोडयेत म्हणून तुवें सात दुमगाक बसयलाय. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बासण्यो सांबाळ म्हणून तुजे लागीं परतता. पोंपय गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासत तुवें जायती अजापां चलयल्याय. तर तूं आमची दुकां बसोवंक आनी आमचे कश्ट हळू करूंक कुशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या बावार्थान तुका म्हजी आवय म्हणून उलो मारता आनी तुजी कुमोक मागता. भोव पयदजारीचे माये तडप करिनाका. बगार तुजे बोळादीक हात म्हजेर विस्तार म्हाका बाचाव कर. आमेन. भाग्यवंती अंकवारी हांवें तुका बरनिशें कर. भोव पयत रोजारीचेर आनी आमा बसत विनाती कर. मागया. ये देवा तुजे एकल्या आस्पतान आपले जिन्ने मोरना जिवनपणा वरवीं ससनाचे बाचे विचार इनाम आमकां जोवन दवरला. भाग्यान अंकार मेळचें भोव पयचे मिस्तर आमी नियालतना ताचो 8 एप्रिलाक तुमी पाटलाव करिसो. तातूंत बासलेम जोडीशे कर म्हूण पिडेस्तां खातीर प्रत्येक तरान आमी मागया. जावंक पुरो आमच्या घरांनी, शेजारा, आमच्या सैऱ्यां मदें, आमच्या वळखींच्या मदें, आस्पत्र्यांनी, विविध जाग्यांनी कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार तांचो आमी उगडास काडया. तांचे खातीर आमी मागया. सोम्याच्या नांवी आमचो आधार, सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे परी तूं मनीस जालोय. बावार्थां तुजे जशी आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरन तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिडेक वळख जावन कश्टोंच्या आनी तुज्या आवयची पंपय रोजारमायेची मजत मागोवंक हांगासर आयिल्ल्या समेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर आनी त्या मारिफा तुजी गूण करची सकत तांचेर देंवोवन दी आनी सर्व पिडे शिडेंतली वायटांतली निवारून कुडीची मतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी. अशें तुजे थंय गूण बावार्थांची आमकां फावो कर म्हण आमी मागता. जो जे ते रास करताय ससनाच्या ससनाक आमची तकली आमी बागोवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवें आसूं तुमकां राखोवं, तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवं, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूं,
तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यांची येत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच रावो. पडून मागताना आकृतीची दिसपोरती माये कृष्णानी हळवळे भोवताना दैरान भरभर शांतून भरमाये पंपैर सादारी सोबाई पुनवे संग्रामरे Pompeiro Zarmae, Ama pasot binatike. Mogar putra sobe, Ampar moreș jiwati manga. Bagay kursici kurve, aram kamcha deva, amcha dushmanantle, bapache putache pavitra atmece navi. Amen.